पास्कांचो काळ 5वें सातोळे सोमार. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 14 वळी 21 ते 26. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळता तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हटलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय, हें अशें कितें? जेजून ताका परतीफाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव आनी ताचे सवें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजी नांवी तुमकां शाराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, अशें म्हणटात, फूल तुका आवडटा जाल्यार तें तूं तोडून काडटाय, पूण तुका फुलांचो मोग आसा जाल्यार तूं झाडां लायताय आनी झाडां शिंपताय. आयज जेजू आमकां आपलो मोग करूंक आपयता. जेजूचो मोग करप म्हटल्यार ताच्यो आज्ञा पाळप, ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलप. जेजूचो मोग करता अशें आमच्यान म्हणोंक जाता आनी तें सोंपें. खरें म्हटल्यार तें पाळूंक चड गरजेचें. हांव जेजूचो मोग करतां जाल्यार जांचे सवें हांव आसा, रावतां वा वावुरतां तांचे सवें हांव मोगान जियेतलो. हांव तांचो मोग करतलो आनी हांव तांची सेवा करतलो. तुरायच्या दिसा आमी जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक आमच्या कोडण्या वरवीं देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमेन.